बालथा देवळात लगेच तुझ्या गणपती सकाळी झाला मला आठांक पावपाक जाय हांव म्हणलें आतां डिसायड करून तुमी म्हणटलें पण हांव पळोवन मिळून गेलो म्हणटलें म्हणून हांव मुद्दाम उडयला आयज तुमी सकाळी 7ंकूच वचपाचो आशिल्लो ओके ती थारल्या डिसायडीड खूब पयलीं देवळाची ओके आनी ती करपाक म्हाका वचूंक जाय हांव जर हांगासर उरलो हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयात ओके तुमी येयात हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक आपयता जेणेकरून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता काही गैरसमज आहा पळय तितूंतल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येजो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात हांव तिक्को भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा म्हजी जालें केन्ना सर एकूच सांगू तुमी पळय आमकां थंय आपयता पळय न्हू तुमचे टॅक्निकल जे ती कमिटी आसतली पण ती टॅक्निकल कमिटी न्हू फक्त न्हू एक अर्द वरा खातीर आमच्या हितून आमचे हें आसा पळय पेड आसा पळय न्हू थंय धाडात तुमी पयलीं एकदां येयात बरें 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 ओके बरें 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 थँक्यू अरे बाबा तूं उगीच कन्फ्युजन करून लोकांचें कन्फ्युजन करूं नाका हांव परत सांगता उगीच लोकांक कशें अशें पिश्टेन दवरप म्हाका आवडना हांव सांगता तुका लोकांक पिश्टेन दवरप म्हाका आवडना तुमकां जर दिसलें 40 जाणां येवपाक जाय तुमी 40 जाण हांव बसयता तुमकां दाखयता एकदां तुमी थंय पळयात मागीर आसा तशें तुमकां टॅक्निकल टिमीक थंय धाडपा जाय मरे तो मार्क करून दाखयतलो ओके पळय हे हांगा येतलें हांगा येतलें हांगा येतलें जालें ओके थँक्यू सर थँक्यू व्हेरी मच आमी या मरे केन्ना सांग सर हांव केन्ना आपयलें ते पळय मरे सोमार 10:30 हय ओके सर थँक्यू अशें जावपाक जाय आसलें जालें म्हणून सारकें चला आमकां तुमचें जालें प्रेशर पडलो म्हणून म्हाका ते बाय थंय